60-70 100 पटी आमच्या मदें ताचें उतर सुफळ जातलें. जेजून आमकां हें सांगलेलें आसा त्या प्रमाणे आमी जेवंक आतां आमी देवाची कृपा मागया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां आसा थंयचोतल्यान तकली मेरेन आमी जेजून बरोवन येता. आनी आमचे भितर आहा तितलीं चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी, आदलें कितें आहा तितलें सगळें आमी जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 म्हणून सुस्कार काबार जाय पर्यंत. आनी हे परी ताचेर दवरलें की ना तो आमकां तातूंतली निवाडटलो, नितळ निर्मळ करतलो. कित्याक ताणें आपल्या रोगतान आमकां नितळ केलेली आसा तें आमी आतां अणभवया. आनी दुसऱ्या सुस्कारान तो ताचें जिवीत आमचें सगळें भरून काडटा. ताका आमी स्विकारया, ताचे बरोबर आमचें जिवीत घडोवन येवंक ताका सहकार करया. आनी ताची उतरां, ताची कोन्यो, ताची चाल आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान घडोवन येवच्याक आमी ताका पूर्णपणे ताच्या कृपेच्या आदारान सहकार करया. आयज आमी एका सांताचें फेस्त समरुमता जायल्स म्हणून. ताका फकत एकूच जेजूचें उतर मानताले, देव मोग. आनी हाका लागून तो ग्रीसाचो आसलेलो, पूण तो फ्रांसाक वचून ताणें एका दोलींत आपलें जिवीत सारलें. थंयसर एक जनावर आयलें, ताचेर एक बालो मारलेलो. ताणें ताचो परमस केलो आनी राजाक तें कळ्ळें. ताणें ताका तें शार थंयसर बांदूंक दिलें. पयले सुवातेर एक मोठ आनी मागीर शार. आनी तो इतलो फामाद जालो की मेल्या उपरांत ताचे तुमलाशी खूब मिलाग्री जावंक लागल्यो. कित्याक देवाचो मोग ताणें नियाळ्ळो, तो जियेलो आनी ताच्या मोगान सगळो वावर करूंक लागलो. ताका लागून फ्रांसाक खूब इगोर्जी ताच्या नांवान बांदलेल्यो आसा. आमच्याय जिवितान देव बरेंपण करता, ताका आमी सहकार करीत रावया.